जेजू जल्मालो पापी मनशांक सुटका दिवंक जेजू जल्मालो दुर्बळ्यांक आदार जावंक जेजू जल्मालो नमन करया जेजू बाळका बापाच्या एकल्या पुताक नमन करया जेजू बाळका आमचे पासो मनीस जाल्ल्या नमन करया जेजू बाळका बापाच्या एकल्या पुताक नमन करया जेजू बाळका आमचे पासो मनीस जाल्ल्या वळख दी जेजू जल्मालो बरी खबर परगटूंक जेजू जल्मालो जिविताची वाट दाखोवंक जेजू जल्मालो सरकार आमकां वन पावोवंक जेजू जल्मालो नमन करया जेजू बाळका बापाच्या एकल्या पुताक नमन करया जेजू बाळका आमचे पासो मनीस जाल्ल्या नमन करया जेजू बाळका बापाच्या एकल्या पुताक नमन करया जेजू बाळका आमचे पासो मनीस जाल्ल्या जेजूच्या मनशापणाचो मिस्तेर संभ्रमून सांत अल्फोन्स लिगरी अशें बरयता. आपुरबाईची उतरां देवशास्त्राची जाल्यार जिरोवंक प्रयत्न करया. आमची मोना उजवाडावंक मागया. आमी समजोवच्या कितल्यागी मापान अपरिमीत आनी अद्भुत जावन आसा आमचो सासनाचो देव, जो आमच्या मोगा खातीर मनीस जालो. ह्या महान गुटाच्या नियाळांत अख्खी पवित्र सभा विस्मीत जाल्या. जर देवान 1000 संसार रचले आनी जर ते आमच्या ह्या संसाराच्या की 1000 वांट्यान सोबीत आनी विस्तार आसल्यारी हें सगळें देवान मनशा सायंब घेतिल्ल्याच्या की उणें दिसता तें खंडीत. मनशाचे सैंब देवा थंय एकवट हावच्याक आनी देव मनीस जावचो मिस्तेर कार्यगत करूंक देवाच्या सर्व शक्तिवंतपणाची आनी ताच्या अगणित जाणवायेची गरज पडली. मनशाचे सैंब घेवच्या खातीर दैवीक जनान हे रितीन खालते जायजय पडले. अशें देव मनीस जालो आनी मनीस देव जालो. ह्या वरवीं शब्दाचें देवपण जेजू क्रिस्ताच्या कुडीक आनी आत्म्याक एकवटतना ह्या देव मनशाची हर एक कामां दैवीक जाली. ताचे मागणें दैवीक, ताचे कश्ट दैवीक, ताचे बाळपणाचें रुदाण दैवीक, ताची दुखां दैवीक, ताची मेटां दैवीक, ताचे सांदे दैवीक, ताचें रगत दैवीक, जी सगळीं आमचे पातक धुवच्या खातीर कुरपेची जर जाली आनी नितीदार बापाचें मोन जिखच्याक सासणीक बलिदान जाली. तर देव आपणाकच मनशा संकश्टां अधीन करतना कशे आमी दुर्दैवी, अनुपकारी आनी प्रतिरोधाचे व्यक्ती जावयेत. हे कुरपे, हे मोगाचे सक्ते म्हूण आपयता सांत बर्नार्ड, जी कुरपा मनशांक चिंतूंक लेगून जायनातली आमकां मेळटी ना जर देवान आमकां दिवंक चिंतिनातली. हे दैवीक मोगा केदनांच मेजूंक जायना तसल्या हे मीत नातल्या मोगा फकत सासनीक उदारपणाक पात्र जाल्ल्या. अल्फोन्सस लिगरी व्हड एक देव वाग्मी
ताच्या उतरांचो नियाळ करून आमी परत्यान गावया बाळका जेजूच्या मनाक. सगळी बरी करून Jesu naman tuka rau tu amchi sangi sada balok Jesu vandan tuka ada ani sada sarvada muri kushi tu salmalo se Bapa tu kal salun satu bolong zamun wadlon amka daivi sangat dilon balok Jesu naman tuka rau tu amche sangi sada balok Jesu vandan tuka आता आणि सदा सर्वदा प्रायीण वाढता कुर्बेन बलोय सर्गी सोगून उघडा पोकेलोय कष्टान वारात आसरो जालोय सुखा दुःखात आधार गेलोय balok Jesu naman tuka rau tu amche sangi sada balok Jesu vandan tuka आता आणि सदा सर्वदा कसो तुझो बावलो उपकार दिल्याक आमकां देणी साबार जेजू तुझो मागता आदार वायटांत रावून आमकां निवार balok Jesu naman tuka rau tu amche sangi sada balok Jesu vandan tuka आता आणि सदा सर्वदा. मिसाक तयारी जावन आता प्रस्तावना ऐकूया. मोगाचनो हे कुटुंब सावन ह्या आयताराच्या दिसा सोम्याच्या जेवणांत वांटेले जावंक हे पवित्र वेदी वोंती आमी सांगाता जमल्या. पवित्र स्नान मरिफात क्रिस्ताचो लागशिल्ल्यान पाटलाव करन ताका साक्ष दिवंक आमकां आपोवणे लाभला. जिवीत विंचून काड आनी तूं आनी तुजी संतत जियेतल्यात म्हणलें देवाचें उतर आमकां जिविताची वाट वळखून समकोंक उलो दितना आयची लितुर्जी जेजू क्रिस्ताक आमचे मुखार दवरून तो आमचे अस्कदकाय विशीं कणवळाय ना तसलो श्रेश्ठ याजाक न्हय. आमचे बरीच सर्व संगतींनी कश्ट संकश्ट भोगल्लो तसलो. आमचे संगीस समकाता म्हणलें धैर्य दिता. संवसार आनी तांतलो वाटो दिसान दीस आमकां आकर्शीत करतना तांकां भुलोवन सोलवून जिवीत होगडायन अशें रावंक क्रिस्ताचे खरे वाटेन वेंगूंक हे मिसाचे बेटेंत कृपा मागून घेवया. गीत नंबर 6.
कालसा घेऊन उपकार स्तुती मागणी भेटो जेसू नावान बापा जमल्या जेसू नावान बापा जमल्या बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या समया जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा समोर आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो मोगाच्या भावान आणि बहिणीनो बायका जेजून आमच्या जिवितांत केल्ल्या उपकारांक अर्घ दिवन आमी कच्च्या ह्या फेस्ताच्या संभ्रमाचो दुसरो दीस आणि ह्या फेस्ताचो ध्येय जावन आसा दुसरीस वाडन ते पाटींग गेले आमच्या चलत्या जिवितांत आमकां दोन वाट्यो आसात एक संवसारी वस्तुतावन संवसारी लब्धवणेच्यो वाट्यो दुसरी जावन आत्मी जिविताची वाट आणि आमचो धर्म आमचो क्रिस्त आमकां आत्मी जिविताची वाट धरून उलो दिता आनी ती वाट जावन आसा मागण्याची प्राजिताची तशेंच थोड्या सोसणीकायेची सभापती आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत आमी ह्या वाटेंतल्यान पयस गेल्यानंतर आमी देवातान बोगसाने मागया आनी ह्या मागण्यांत ह्या मिसाच्या बलिदानांत फावट बरी वांटो घेवंक आमकांच आमी तयार करया सांगात आमी म्हणया हांव पातकी सरपती देवा देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो चिंतून तणाव सरून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या बसून घेवन सदांच आमकां बरी सगळ्या देवदूतांनी भोगता आनी तुमकां भाव भयणीनो सरपदा देव आमची काकूळ करून आमची पातकां भोगसून आमकां सस्नाच्या जिविता पावूं
देवाचे महिमे जेजू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर प्रार्थना प्रीतीच्या बापा जेजूच्या बोव पवित्र नावाक आमी मान दिता आनी त्या नावान तुवें आमची सोडवण केल्या देखून आमी तुका दिन वाचता ह्या जिवितांत ताची गोडसाण साकोन दादोशी जाव आनी सर्गा तुज्या आमच्या बापाच्या घरा ताणें बसयलेली ह्या संतोषाची या प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वचप ताणें म्हाका म्हणलें इस्रायला तूं म्हजो सेवक तुजे उद्देशी हांव म्हजी महिमा दाखयतलो पूण हांवें म्हणलें हांव निर्फळ वावरलोलो हांवें म्हजे सकत बेश्टेच आनी व्यर्थ करशिल्ली तरी म्हजो न्याय सरेस्परा कडेन आसा आनी म्हज्या देवाच्या हातान म्हजें इनाम पूण आतां सरेस्पर उलयला जाकोबाक ताजे सशी परतून हाडूंक इस्रायल परजेक ताजे पासून एकठांय करूंक ताणेंच म्हाका म्हज्या आवयच्या कुशव्यान आकारलेलो सरेस्पराच्या दोळ्या मुखार म्हाका मान मेळ्ळलो आनी म्हजो देवूच आतां म्हजें बळ तांणी म्हणलें फकत जाकोबाच्या कुळ्यांक परतून उदार करूंक आनी इस्रायलाच्या उरलेल्या लोकांक फाटीं हाडूंक तुवें म्हजो सेवक जाल्यार पावना म्हजी सोडून पृथ्वेच्या सीमा पर्यंत पावचे खातीर हांव तुका राष्ट्रांचो उजवाड करतलो देवाचे उतर हे देवाचे व्हड उपकार कुशी करूंक हांव येता सर्वेस्पराक आपले तुजी कुशी करूंक हांव येता सर्वेस्पराक आशेव नाशेव सर्वेस्पराची वाट हांव पळयतलो ताणें म्हजेर बागवून दिश घाली म्हज्या उल्याकान दिले एक नवें गीत ताणें म्हज्या तोंडांत घाला आमच्या देवाचे कीर्तन तें तुजी कुशी करूंक हांव येता सर्वेस्पराक योजनांनी भेटोवन्यो तुका नाका जाली पूण तुज्या उतराक म्हजे कान उक्ते केले होमानी दोष परिहार बलियो तुवें मागूंक नाय तेदना आपले हांव येता म्हणलें हांवें आपले तुजी कुशी करूंक हांव येता सर्वेस्पराक आपले तुजी कुशी करूंक हांव येता सर्वेस्पराक
पावलून कोरीत घरांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतलें वाचप. देवाचे कुशे प्रमाणे जेजू क्रिस्तचो धर्मदूत जावंक पयलां त्या पावलान आनी आमच्या भावा सोस्तेनिसान कोरितांत आसलेले देवाचे पवित्र सभेक म्हणजे जेजू सवें पवित्र जाल्ल्यांक आनी सर सुवातांनी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचे तांच्या आनी आमच्या धन्याचे नांव उलो मारतल्या सगळ्यां सांगाता आपणाचो लोक जावंक आपयल्यांत तांकां बरोवचें. देवा आमच्या बापाची आनी सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा आनी शांती तुमकां लाभूं. देवाचें उतारें. देवाचे व्हड उपकार. सप्त मुनीस जालो आनी आमचे मदे जियेलो. आपणाक स्विकार केल्ल्या समेस्तांक म्हणजे आपल्या नांवाचेर विश्वास दवरतेल्यांक देवाची भुरगीं जावचे हक ताणें दिलें. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. जुवांव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. दुसऱ्या दिसा आपणा सरशी येतेल्या जेजूक पळोवन जुवांवन म्हणलें, पळया देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. म्हजे उपरांत येता एकलो तो म्हज्या आदीं आसलो जाल्ल्यान म्हजे प्रास पयलें स्थान घेता म्हूण हांवें म्हणलें तें हाजेच विशीं. कोण तो म्हूण हांव नेणा आसलो, पूण ताका इस्रायलाक उगडापो करचे खातीर उदकांत स्थान दिवंक म्हणून हांव आयलां. आनी उपरांती साक्ष दिवन तो म्हणालो, पवित्र आत्मो परव्याच्या रुपार सर्गींतावन देवलेलो आनी ताजे वयर रावल्लो हांवें देखलो. तो कोण म्हणून हांव नेणा आसलो, पूण जाचेर पवित्र आत्मो देवल्लो आनी रावल्लो तूं देखतलोय तोच पवित्र आत्म्यान स्नान दिता म्हूण म्हाका उदकांत स्थान दिवंक धाडिल्ल्यान म्हाका सांगलें. हांवें तें देखलें आनी होच देवाचो पूत म्हणून हांव साक्ष दितां. देवाचे उतार हे. वाकणी तुका क्रिस्ता. 1997 एप्रिलाची 30 तारीख 1997 एप्रिल 30. रुवांडा आणि बुरुंडीच्या ह्या दोन राष्ट्रांमध्ये हुटू आणि टुट्सी म्हणल्या दोन जनांगांमध्ये सरीसुमार 15-17 वर्षांची लढाई ती जाऊन आसली. आणि एक दीस बुरुंडींत असल्या बुटा म्हणल्या त्या जाग्यार एक मायनर सेमिनरी आसली. मायनर सेमिनरी सांगल्यार
हायस्कूल 10वी वा PUC शिकचे भुरग्यांक जर तर सेमिनरीक सरवंक जाय तर इंडियांत ती सवलत ना, पूण आफ्रिकांत आसा. आनी हांगासर जायतीं भुरगीं आसलीं. रुवांडाची, बुरुंडीची, युगांडा, नायजेरिया आनी काँगो ह्या 5 राष्ट्राची भुरगीं थंय रावन शिकतलीं. एप्रिलाची 30 तारीख सकाळीं हुटू जनांगाचे थोडे लोक गन्न घेवन भितर इकतात आनी आयल्या वरींत थंय असल्या सेमिनरिस्तांक तांची प्राय असली 15, 16, 17 वर्सांची प्राय. आनी ह्या भुरग्यांक सांगतात तुमच्या जनांगा प्रमाणे तुम्ही विंगड रावा. आनी हे सेमिनरिस्ट तांकां सांगूंक तांकां कळी जालें कित्याक आनी थोड्याच वेळांनी एक हुटू ट्रायब जनांगाचे नाल्यार टुट्सी जनांगाच्या भुरग्यांक जिवेशी मारतले. पूण ताचे की चड थंय दुसरे ब्रदर्स आसले. हुटू आनी टुट्सी जनांगाक संबंध नासले कित्याक दुसऱ्या राष्ट्रांत जावन थंय रावन थंय शिकताले. आनी थवळ ते ब्रदर्सांक कळी जालें आतां थोडे आमच्या पैकी मरतले. सौर ब्रदर्स थंय आसले एकामेकाचे हात ते धरून रावू लागले आनी सांगू लागले आमच्या मध्ये हुटू म्हणलो कोणी ना, टुट्सी जनांगाचोय कोणी ना, आमी सगळीं एकच क्रिस्ताच्या नांवान आमी हांगा आसाव. जर तर आमी जियेताव क्रिस्ताच्या नांवान आमी जियेताव, जर तर आमी मरतले हांव तरी क्रिस्ताच्या नांवान आमी मरतले हांव. हुटू जनांगाचे गन्न काणून आयिल्ले थंय ह्या ब्रदर्सांक धाकट्या भुरग्यांक तांचे मन परिवर्तन करूंक जाय ते सांगा लागले, बेश्टोंक लागले जाल्यार एक कितेंच जावंक ना. थोडो वेळ गेल्ले उपरांत तांणी गन आनी ग्रेनेड काणून ब्रदर्सांच्या वयर फायरिंग स्टार्ट केलें. तांतू असले 40 जण ब्रदर्स थंयच मरण पावले आनी थोडे घायेल्ले पूण थोडे वाचले. पूण वाचल्या थोडे ब्रदर्सांनी ह्या परी सांगले आमच्या वयर तांणी गुळो घालता आसतना थोडे आमच्या मदें आसले किर्तनां गावंक प्रारंभ केले आनी थोड्यांनी बापा तांकां बक्षी म्हणल्यार प्रार्थना जेजूचे प्रार्थना करूंक प्रारंभ केले. पूण कोणूच एकलो ब्रदर पुणी त्या सालातावन भायर धांवूंक ना. पूण थोड्यांक घाई जाले तरी पूण वाचून उरले. पूण 40 जण मेले, मरण पावले. आज त्या 40 जाणां ब्रदर्सांचे फोंड अजूनही आसात. भोव मजबूत एक इगर्ज बांदल्या. ह्या 40 जाणां ब्रदरांनी दिल्लो तो एक दाखलो पळोवंक. 40 जाणां ब्रदर्सांनी दुसरी वाट धरली. कोणाक जियोंक नाका, सर्वांक जियोंक जाय, सर्व मनजातीक जियोंक जाय. जर तर कोणाक जियोंक नाका सांगल्यार कितें दुसऱ्या कांय प्रॉब्लेम आसंक पुरो. आमी जियोंक आशेताव. जर तर आमच्या जिवाक कितेंच वायट जालें तर डाक्टरा लागीं वचून आमी ट्रिटमेंट घेता. कित्याक बरी भलायकी आमकां जाय, मरण आमकां कोणाकी नाका. पूण ताज्या मदें हे 40 जण ब्रदर्स 15, 16, 17 वर्सांचे ब्रदर्स आमी मरताव जाल्यार जेजूच्या नांवान, आमी जियेताव जाल्यार जेजूच्या नांवान सांत पौलूची उतरां घेवन जेजूक रक्त साक्षी जावन ते मरण पावतात. पूण आजून म्हणसर हे रुवांडा आनी बुरुंडीच्या हिस्ट्रींत हो एक माजवनातलो एक विशय. कित्याक धाकट्या भुरग्यांनी पिश्यापणाच्या विरोध एक साक्ष दिली. हुटू आनी टुट्सी जनांगाचे मदें जावचे ती लढाय हजारो लाखांगटल्यान लोक मरण पावतना हांगासर 40 जण ब्रदर्स 15, 16, 17 वर्सांचे एक गवाही दितात आमी तुमचेच असले पिशे न्ही. कित्याक आमची मोत आसा सरगार त्याच देवातें. थोड्या वर्सां आदीं सायकोलॉजी क्लासींत शिकलो वाचलो एक तो एक्सपेरिमेंट म्हाका उडासाक येता. थोड्या सायंटिस्टांनी सायकोलॉजिस्टांनी एक चिंपांजी घेतले आनी ताज्या आवयक घेतलें, भुरग्याक घेतलें आनी एका बॉक्सांत तांकां घालें आनी ताजे उपरांत थंय उदक सोडूंक प्रारंभ केलें. आवयच्या उदक पेंकडा म्हणसर पावता आसतना त्या चिंपांजी आवयन ताज्या भुरग्याक हातीन धरून वयर धरलें. उदक आनीक सोडून वयर गेलें. हरद्या म्हणसर पावलें
आवयन चिंपांजी आवयन भुरग्याक वयर सुदरलें. निमाणें उदक आवयच्या तोंडा म्हणसर आयलें आनी वयर आयलें. आनी हे पळोवन असले आतां कसली प्रतिक्रिया जातली गी म्हणून. उदक तोंडात तावन येवं नाका म्हणसर आयले तक्षणच चिंपांजी आवयन भुरग्याक सकयल सोडलें आनी त्या भुरग्याच्या वयर उबें रावन जिवोवंक प्रारंभ केलें. कितें जालें जावं दी, हांवें म्हजें जिवीत जियेचें. ऑब्जर्व करनासल्या त्या सायकोलॉजिस्टांक अजाप जालें. बिहेवियर पळोवन ह्या चिंपांजी आवयची ती स्थितीगती पळोवन तांकां अजाप जालें. अशें जाता गी. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, हर एका व्यक्तीक जियोंक जाय, हर एका व्यक्तीक बरें जिवीत जियोंक जाय. त्या देखून बरें खाण आमी घेवंक जाय, बरी इल्लीशी एक्सरसायज आमी करूंक जाय, देवाचे उतारी आयकूंक जाय. कित्याक हर एकल्यांक आसा आशा जियोंक. तर आमी जियोवची सालस सारकी गी, आमी जियोवची रीत सारकी गी, वा कितेंय व्यत्यास बदलावण ते आमी हाडूंक जाय गी. पयल्यान पयलें आमकां कळोवंक जाय आमी कित्या खातीर आमी जियेता. जर तर आमकां समजना आमी कित्या खातीर जियेता, तर वेगळेच रितीन वाट चुकल्या रितीन आमी जियेतले. आमी जियोवचे कित्याक, ह्या संवसार आमी कित्याक आसा. आमच्या पयल्या कुंभकाराच्या दुतोरीन आमकां शिकयल्ली ती 4 पॉयंट्स तुमच्या मोतीक फाटी परत हाडता. कित्या खातीर देवान तुका रचला. उडासनांतल्यान आतां उडास करया. देवान आमकां रचला 4 कारणां खातीर. पयलें, टू नो गॉड, देवाक जाणा जावं. दुसरें, टू लव गॉड, देवाचो मोग करूंक. तिसरें, टू सर्व गॉड, देवाची सेवा करूंक. आनी चवथें, मरण पावले उपरांत देवा सांगता ससनाच्या ससनाक आमी जियोंक आसा. ह्या 4 कारणां खातीर देवान म्हाका रचला, आम्हा सर्वांक रचला. तर देवान आमकां ह्या 4 कारणां खातीर रचला. तर आमची जिविताची वाट कसली जायचे. पवित्र पुस्तकांत आमी पळयता देव अब्राम बापाक आपयता. अब्राम बापाक आपयतना तेजी प्राय आसली 75 वर्सां. आनी तो सांगता, उठ आनी चल, हांवें दाखोवचें त्या गांवांक वच. जर तर तूं येतलो तर तुका 3 बेसांव हांव दितलो. उत्पत्ती ग्रंथ अध्याय 12 वळ 1 ते 12. देव अब्रामाक सांगता 3 बेसांव. पयलें बेसांव, हांव तुका एक व्हड राष्ट्र दितलो, तुका जागो दितलो, तुजेंच म्हणून जागो आसतलो. पयलें. दुसरें, तुजे नवी संतती उत्पन्न करतलो. आकाशांत असल्या त्या रेखेत्रा बरी आनी दर्येर असल्या त्या रेवेच्या खाणा बरी. लॅक करूंक जायना तसले व्हड संतत तुजे तावन हांव उपजयतलो. अब्रामाची प्राय कितली? 75. ह्या वेळार देव ताका सांगता. आनी तिसरें, तूं जातलो बेसांव. जो कोण तुका बेसांव दिता तो बेसांव जोडतलो. जो कोण तुका शिराप दिता तो शिराप जोडतलो. त्या देखून तूं जातलो बेसांव. तुका मात न्ही सर्व राष्ट्रांक. अब्राम ताजे बॅग घेता आनी चलता. खंडी जावन ताज्या सांगत आसली, ताजी सैरी दैरी पुरा हांसून हांसूंक पुरो पाराबाग पोवपी काला ह्या वेळार सरलो. ताका सांगात दिलो एकलो मात्र ताज्या भयणीचो पूत लोट. दुसरो कोणूच ताका सांगात दिवंक ना. खंडी जावन सकाळ हांसा लागले. अब्राम बापान वाट धरली, कित्याक देवान ती दाखयली ती वाट, आनी हांव चलतलो. जोना प्रवादीच्या विशयान जायतो उल्लेख आमी केला आनी तुमी आयकला. जोना प्रवादीक देव विसरून काडटना जोना प्रवादी दुसरीच वाट घेवन येता. निनिवेक न्हय, निनिवे तारून पयस भायर सरता, पूण देव परत ताका निनिवेक सापोन हाडता. पूण पळय जे जाय आसलें, जोना प्रवादी येवन निनिवे शारान सांगता आनी 40 दिसांनी तुमी मरण पावतल्यात. कित्याक तुमी देवाचे विरोध केल्यात, देवा तावन तुमी पयस केल्यात, पातकान तुमी आदारल्यात. 40 दीस मुगदले. जोना प्रवादीचो ग्रंथ अध्याय 3 वळ 7 ते 9 आमी वाचूंक जाय. हे प्रवाद आयकलेंच राय लोकांक आपयता आनी आज्ञा दिता. सर्व मनशांक, सर्व गायरांक आनी सर्व जानवरांक उदक पियेनाये, खाण जेवण घेनाये. आमच्या पातकां खातीर आमी रडाचे. त्या देखून गोबोर माथ्याक घाल, प्राजीत कर्ण, आमी देवाचे मौन परिवर्तन करया. 40 दीस जाले. जोना प्रवादी चिंता
निनिवे नास जातले पूण देवा निनिवे नास करूना कित्याक तांच्या लोकांनी दुसरी वाट धरली नासाक तयार असलेल्या लोकांनी दुसरी वाट धरली ती वाट जावन आसा मागण्याची उपासाची आनी प्राजिताची आनी ही जावन आसा दुसरी वाट आम्हा सर्वांक क्रिस्तावांक कित्याक जर तर आमी देवा थंय पावूंक जाय देवा थंय आमी एक जाय तर आमी आमच्या जिवितांत दुसरी वाट धरी जाय वाट चुकोवन वेचे न्ही जर तर देवा थंय आमी पावोंक साध्य तर आमची वाट आसा मागण्याची उपासाची आनी प्राजिताची कित्याक ही वाट आमी धरूंक जाय 5 कारणां तुमच्या मुखार हांव दवरतां वांजेला तावणूचो पयलें कारण जावन आसा आमी जेजूच्या उतराक कल्तीमान घालता आमी जेजूच्या उतराक कल्तीमान घालता मातेवाचो वांजेल अध्याय 6 वळ 16 ते 18 जेजू उपासा विशांत मागण्या विशांत शिकोवन आसा जर तर हर एकलो मनीस मागणे करता उपास करता प्राजित करता जेजून दाखयल्या त्या वाटे प्रमाणे समकता जर तर हांव प्राजित करता उपास करता दुसऱ्यांक सांगची गरज ना हांवें जायत्या थोड्या मागण्याच्या मनशांक हांवें पळयलां जायत्या मागण्याच्या मनशांक पळयलां मागण्यान मस्त मुखार गेले थोड्यांक हांवें पळयलां पूण तांच्या जिवितांत आसले ते हर एकलो म्हाका सांगूंक लागलो फादर मागणे केल्यार पावना फादर उपास कर मागणे कर फादर देव तुजे मागणे आयकता फादर उपास करीचे फादर ह्या कनी माते लायक जायते जण आसात मागण्यान मुखार पावले आनी सांगची वाट उपास करी जाय ही जावन आसा वाट देवा थंय पावोंक केवल आमी हात उक्ते कर मागणे केल्यार पावना आमची कुडी आमी दंडाय जाय प्राजित आमी करी जाय तो वळ देवाक आमची मागणी मानवतात परमेश्वरांत जायते इशारे आसात जायते कडेन आमी पळयता उपास करन मागणे करचे देवान तसले मागणे तिरस्कार करूंक ना दुसऱ्यान जर तर आमी मागणे उपास करना जावन तर आमी देवाक होंदोन जियोंक प्रयत्न करता देवाक होंदोन आमी जियेता जाकोबाचो पुस्तक अध्याय 4 वळ 10 जाकोबाचे लेटर अध्याय 4 वळ 10 हांगासर आमी पळयता जो कोण मागणे उपास करन प्राजित करन जियेता तो ताज्या बळा वयर न्ही बगार देवाच्या बळा वयर होंदोन जियेता देवाचें बळ ताजें जावन घेवंक तो प्रयत्न करता आनी ही जावन आसा दुसरी वाट तिसरें जो कोण मागणे उपास करता प्राजित करन जियेता तो ताजी पातकान देवा लागीं सांगून रडता जोना प्रवादीचो पुस्तक ग्रंथ अध्याय 3 वळ 5 ते 9 दानियल प्रवादीचो पुस्तक अध्याय 9 आमी पळयता उपास प्राजित करन देवा लागीं मागचे तो वळो देव आयकता चवथें देवाची जणवाय आनी देवान ती दाखोवची वाट केवल मागणे उपास आनी प्राजित केल्ल्या वेळार जाता जायते फुडें आमी चिंतचे आसा खंयच्या कुशीन हांव वचूं पूण देव वाट दाखयता जेन्ना हांव म्हजी कूड देवाक समर्पिता ना केवल म्हजी जीब आनी म्हजी उतरां बगार सगळी म्हजी कूड हांव कदळ दांडयता कदळ हांव पाताक रडटा उपास करून देवा लागीं मागता ती जावन आसा वाट देवा लागीं पावची आमी पळयता एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स अपोस्टलांची कृत्या अध्याय 13 वळ 1 ते 3 मागणे केल्ल्या वेळार देव मुखली वाट दाखयता आनी निमाणे कश्टांत सुटका मेळा जाय तर मागणे उपास प्राजित गरज आसा दुसरे इतिहासाचे पुस्तक अध्याय 20 सेकंड क्रॉनिकल्स चॅप्टर 20 आमी पळयता मागणे करून उपास केल्ल्या वेळार देव आमची कश्ट काण उडयता तर मोगाच्या भावांनी भयणी जायते फावटी आमच्या लागीं इसारल्याचा फादर आमच्या घरा या मागणे करा प्रॉब्लेम आसा आमी येता थोडे फावटी थोड्या घरांनी प्रॉब्लेम काय आसा तर पूण हर एक फावटी एकच मोतीक कांतावचें आज आमकां जाय बरेंपण देवातान आमकां जाय पूण आमचें काळीज परिवर्तन करूंक आमकां नाका वाट आमी चुकोवन गेल्या नंतर परत त्याच देवा थंय आमी येचे तर दुसरी वाट आमी धरी जाय आमी गेल्ली वाट सारकी ना तर परत घुंवन दुसऱ्या वाटेर आमी देवा थंय आमी पावूंक जाय पूण साबार फावटी ही वाट धरूंक आमकां असाध्य जाता कित्याक इल्ली कश्टांची
आमकां आजापान जाय आमकां मॅजिका जाय मागल्या तक्षणच देवान आमच्या मागण्याक आयका जाय कित्याक तो आयकता हांव देवातून पयस आसा देवाक हांवें तिरस्कार केला तर अन्य देवाक हांवें आराधन केलां तर कित्याक म्हज्या देवान म्हजी मागणी आयका जाय साध्य ना जर तर आमी वाट चुकल्या तर मोगाच्या भावांनी भयणी आज दुसरी वाट आमी धरया ती दुसरी वाट जावन आसा मागण्याची प्राजिताची आनी उपासाची देव आम्हा सर्वांक बेसावांनी बरोवन दी आनी ह्या दुसऱ्या वाट्यान समकोन देवा ते एक जावचे भाग आमकां दिवन दी कित्याक आमी सगळां ह्या संवसारी जल्माल्ली त्या देवा ते एक जावंक संवसारी शाश्वत उरोंक न्हय बगर शाश्वत सर्गी राजांत देवा ते उरोंक तसो देव आमकां आशिर्वादांनी बरोवंक आमी उबी रावया आनी आमच्या भावाची उसानी करया सतमंता देवा सपदवरा बापा सगळ्या आनी पृथ्वीच्या असणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सुमिया तो पयदूत मरी गर्भी समोलो आमकां मेळटा जल्मलो पोंस पेरकात आनी कस असले Tisi samelanta potuncian zelo, sega seglo, sepedura de abapacha ucha bosla. सत्मता पवित्रज्ञा कथोलिक सभे भक्तांचो एकता पातकांचे बक्षण पुढीचे जीवन ससनाचे जिवीत आमेन मागा तुमी घेतल्यात बऱ्या तुमकां उक्तें जातलें आनी सदां तुमकां मेळटलें म्हळ्यार त्या सोम्याच्या उतरांचे बरोवसून आमची सगळी मागणी आमची प्रार्थना ताच्या पांयांतळार दवरया तुम सोवलो बाळोक जेसू मुखांत बापा आमचेर बेसांव घाल बाळोक जेसू मुखांत बापा आमचेर बेसांव घाल पदवेदार बापा संवसारभर विस्तारलेले पवित्र सभेक एक व्हड कुटाम म्हूण लेखून तुज्या पुता जेजू क्रिस्तान दाखोवन दिल्ले वाटेर खुद्द चलोवंक आनी हिंडाक मुखेलपण दिवंक तुवें वेंचून काडलेल्या आत्मीक वडिलांक तुज्या पवित्र आत्म्यान भर तांचें आत्मीक जिवीत सर्व लोकांक आमकां तुज्या मोगाची कोणा जायशें कर म्हूण मागता बाळोक जेसू मुखांत बापा आमचेर बेसांव घाल आमच्या कुटुंबांतावन वेंचून काडलेल्या धर्मीक भावां भयणींनी बायबलीक मावल्यांक विश्वासी आनी तीर रावूंक आनी तुजें मिसांव मोगान आनी व्हड आसक्तेन करूंक पवित्र आत्मेच्या देणांनी बर म्हूण मागता कुटुंबां जिविताक वेंग मारिल्ल्या समेस्त आमच्या क्रिस्ती भावंडांनी स्वदमन समाधान सोंसणीकाय मोग दयाळाय बरेंपण विश्वासीपण बळेपण आनी संतोष हाडटा ती वाट विंचूंक आनी कुटुंबां जिवीत फळां बरीत करूंक उर्बेन बर म्हूण मागता एकामेका हाताक हात दिवन बाळोक जेजूक मान करूंक आदार लाभयिल्ल्या समेस्त दानींनी हितचिंतकांनी स्वयंसेवकांनी आनी वेगवेगळ्या रितीन सेवा आदार दिल्ल्या समेस्त उदार मोनाच्या भावां भयणींनी वैयक्तीक जिणेंत संतोष आनी समाधान जोडूंक तशेंच कुटुंबाच्या मागण्या मुखांत बळवंत क्रिस्तांवां जावंक तुका साक्ष दिवंक फावो कर म्हूण मागता आयच्या ह्या दिसा इतल्या व्हड संख्यान तुज्या पुताच्या बाळपणाक मान दिवंक जमल्ल्या समेस्त भावां भयणींक तुजो भरपूर मोग निरंतर रक्षण बरी भलायकी आनी जिणें ददोसकाय लाबोवन दी म्हूण मागता बापा ही आमची मागणी तशेंच आमच्या काळजाच्या गुन्यांची स मागणी तुज्या पांयांत आमी समर्पिता तुजी खुशी वयता तर आमकां ती फावो जावन दी
हे आम्ही मागता त्याच क्रिस्त आमच्या सुमेमरी फात. Amen. गीत नंबर 31, पेज नंबर 11. मुझ्या भावा बहिणीनो, मुझे आणि तुमचे बलिदान सपदवेदात देव बापा म्हणतात असले जामून मागात. जेजूच्या आणि आमच्या मोगाळ बाप्पा, तुझ्या पुताच्या नावान आमी मागता ते आमकां कळेपणी मेळटले म्हूण ताणें सुद्दां मोगान आमकां बासयलां. तर ताच्या नावान आमी भेटयता ती देणी दयाळपणी मानून घे म्हूण आमी मागता त्याच तुझ्या पुता जेजूचे नावी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो, आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवा दिन वासुया. वयर अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्पर आपवीत बापा, सर्पद्वेदळ आणि ससनाच्या देवा, सरकाळी आणि सेवंतय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आणि आमच्या फायद्याचो. आमचे दिन वाचण्याची तुका कसलीच गरज ना, थंय तुका आमी दिन वाचता जाल्या. हे तुजें सामकां देणे आमकां दिन वाचण्याच्या प्रार्थनान तुजी वरवीं बिलकुल सरना. तरी असले प्रार्थना करून क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुजे कृपेन वाडत वेता. देखून सर्गांनी संवसार आणि देवदूतांचो दरबार तुका मान भोवमान दिता. तांचे बराबर आमी तुझे कीर्तन निरंतरी गायता. सर्वेस्पर तू सर्गांनी संवसार भरला तुझ्या वैभवान. उस सर्गी सर्गां जय जय. सर्वेस्पराचे Sergi, Sergi.
बापा खरंच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्रत्म्या धाडून ही तेणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या समेत जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सुसुवेच्या आदीं ताणें उलो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेज केयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची तेच परी जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेज केयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नी कराराचें हें रगत पातकाचें बक्षण मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेज मनशा पासत तें वरावतलें हें म्हज्या उगड्यासाक करार Bawa tersegun pergeduya Sumyan Jesu tuji meren ami semerem tau tuje जीवन पौन आमी परगटा तुझ्या येण्या सोम्या जेजू आमी अग्रेता बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी हे सोडवणेची काल सुकाल समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा सुमेज सांग पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्या प्रितमेचेर विस्तारले तुजे पवित्र सभेस उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगियन बापा पीटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजाकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुन्हा जिवनपणाचो बरवसो दवरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूद कर तांकां आनी तुज्या इश्टगतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आमा सुमेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता औंकार मोरये देवाचे माये संगाती सांज उजय तिजो पती भगवंत धर्मदूतांनी सर उकाळें तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू संगता त्या जेजू थंय सत्यात्म्याच्या एकपणान सपदवेदार बापा सवंदनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सुदुनाची आज्ञा मनान धरून ताणें केलेलें प्रार्थन दीर घेवन मनोवया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज समकायीं तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुटलेल्या मुक्षितां तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां कायलें पडूंक दिनाका सर्वेस्परास वायटांतलें आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गींचें बाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान अटकटलां आमकां तुज्या उदका कुलतीन स पातकांतली सुटय आनी स आकांतांतली वाटय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुता म्हळें
तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबळटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तूं जियेताय राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं एकामेकाक शांती दियात देवाची शेळी संसाराचेर पाप काडलेले आमची काकूत कर देवाची शेळी संसाराचेर पाप काडलेले आमची काकूत कर देवाची शेळी संसाराचेर पाप काडलेले आमकां शांती दी आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी सुम्या तूं म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या उतरांनीच म्हाका भलायकी मेळटली गीत नंबर 31 म्हज्या जेवणाक येया हांव भयण कशी बोसां म्हज्या कुडी रक्तां कुशीता दोस जाया तुझ्या जेवणाक येया हांव भयण कशी बोसां तुझ्या कुडी रक्तांत कुशीता दोसाया जेजू जिवीत तुझे जावं दी जिवीत आमचे जेजू जिवीत तुझे जावं दी जिवीत आमचे जेजू जिवीत तुझे जावं दी जिवीत आमचे जेजू जिवीत तुझे जावं दी जिवीत आमचे
वांगडा तुमची किळावंक दियात म्हज्या रक्ता वांगडा तुमचे पियेवंक दियात म्हजी कुडी वांगडा तुमची किळावंक दियात म्हज्या रक्ता वांगडा तुमची पियेवंक दियात जेजू जिवीत तुजे जावं दी जिवीत आमचे 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 तुमचे भोवती जायती वाड्यात गांवांत शेरांत उपास तपास करतात तांचो हुस्को करात तुमचे भोवती जायती वाड्यात गांवांत शेरांत उपास तपास करतात तांचो हुस्को करात जेजू जिवीत तुजे जावं दी जिवीत आमचे 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 Dunia
प्रार्थुया. प्रतिवन बापा, तुझ्या पुताच्या नावाक मान दिवन सगळ्यांनी दिमी मोडची म्हणून तुवें येवजिलें. ह्या तुझ्या मोगाचे येवजणे पासून हो दिन वचून याद संभ्रमून जेजूच्या नावाक आटपलेली तुजी सडवून सगळ्या मनशां पावय म्हणून आमी मागता. जेजूचे नांव घेवन ह्या संवसारांत जियोंक आमकां फावो कर आनी मरतना तेंच नांव विस्वासान विसरून सर्गा तुका आसना वाकानू आमकां पावय म्हणून आमी प्रार्थिता. त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. दयकन बसात. पयल्यान पयलें तुमकां सर्वांक जेजू बाळकाच्या फेस्ताचे शुभाशय हांव पाठयता. जेजू बाळक तुमकां तुमच्या कुटुंबाच्या सौर सांद्यांक बेसावांनी भरून दी, राखून दी, संरक्षण दिवन दी, भलायकेन भरून दी आनी सौर तुमची योजना ह्या वर्सा सुफळ जावन दी म्हणून आमी मागता. आयचे मीस भेटयल्ले प्रधान याजक जावन आसात बाप अनुप कार्मेलीत याजक प्रस्तुत गुलबर्गांत आपली सेवा ते दिवन आसात. हांगासर येवन मिसाचे बलिदान भेटयल्ल्या बाप अनुप तुमकां देव बरें करूं आनी तशेंच जेजू बाळकाची सर कृपा आनी दराळ मापान तुमचेर पडोवन दी म्हणून आमी मागता. देव बरें करूं फादर अनुप. ह्या मिसाच्या बलिदानांत भोव बऱ्या रितीन पात्र घेवंक आमकां कुमोग दिल्या. देरेबैल फिरगजीचे कोयर तांचो मेस्त्री अनिल आनी सर कोयराच्या सांद्यांक देव बरें करूं. जेजू बाळक तुमकां आशिर्वादांनी बरों. भोव मधूर ताळ्यांनी तुमी गितां गायल्यान खंडीत जावन मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमकां सगळ्यांक तुमी कुमोग केल्या. देव बरें करून सर कोयराच्या सांद्यांक देव बरें करूं. तशेंच हांव देव बरें करूं म्हणटा जे लोबो सर आमच्या मदगात आसात. तुमच्या सांगातपणाक आनी खंयच्याय प्रॉब्लम आसतना आमी तुमच्या बागलाक येता. कन्सल्टेशन खंयच्या सजेशनाक देव बरें करूं. आज हांगासर येवन मिसाच्या बलिदानांत तुमी पात्र घेतला. तुमच्या सांगातपणाक तुमच्या कुमकेक आनी हर एक गरजा वेळार तुमी आमच्या सांगात आसा. देव बरें करूं. जय लोबो सर. थँक्यू. परत तुमकां सर्वांक बरें फेस्त मागता आनी जेजू बाळकाच्या आशिर्वादां. स्वरूप बिरव्या. जेजू बाळकांतून मेळिल्ल्या सर उपकारांक अर्गां दिवया. ए भोव उद्दार बाळोक जेजू, तुज्या मुखार आमी सरपडता. तुवें आमकां दया केले देवडा उपकारा खातीर आमची अर्गां भेटोवंक आमी आयल्या. तुजी काकुळदी आमी वर्णितल्या. तूं जावन आसा आमचो देव, रचणार आनी सांबाळणार. आमची सगळी पातयेणी तुजेर आमी दवरता. तुज्या आजापाच्या इमाजे मरिफात तुजे भक्त सगळ्यांनी विस्तारून दी. सर्व लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवन दी आनी तुजी कळनातली दैवीक मजत जोडून दी. सौर स्तुती आनी महिमा जावं तुका बाळका जेजूक. आमेन. मिसाचो अकरेचो आशिर्वाद घेवया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. अगणित मोगाय बापान आपल्या पुताच्या मनशापणा वरवीं मनशा मदलो काळो पयस केलो आनी ताच्या महिमेवन सल्मा वरवीं हे पवित्र दीस पयसत केलो. तोच बाप अगणित काळो पयस करूं आनी सुकण्याच्या उजवारान तुमची काळजां भरून. बापान आपल्या पुताच्या जल्माची संतोष बरीत खबर गोवळ्यांक दिवंक आपल्या दुतां पाठयलें. तोच बाप तुमची काळजां संतोषान भरून आनी शुभ वर्तमानाचे दूत तुमकां करूं. बापान आपल्या पुताच्या मनशापणा वरवीं सर्ग आनी संवसारामध्ये एकवट करून वाडलो. तो तुमकां आपली शांती आनी इश्टगात दिवं आनी सर्गींच्या सुखा तुमकां फावो. आनी सर पदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्रात्म्याचो आशिर्वाद तुमचे देव आनी तुमचे सवे सदां आसूं. वचून या क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. गीत नंबर 48, पेज नंबर 18. Salmalo, pati munsham sultadi, Jesus salmalo, durbolyam sar
आमचे पासून